मुस्लिमां खातीर पाकिस्तान आणि हिंदूं खातीर इंडियाची काँग्रेसीन केल्या निर्मिती म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. गोंयांतल्या अल्पसंख्यांकांक पूर्ण राखण दिवपाचे दिला उतर. विधानसभा अधिवेशनात खासगी रानांच्या विशयावयल्यान पडलो बोवाळ. विरोधक म्हणटा हे व्हडले स्कॅम. अर्ध्या वराची चर्चा आणि सभा समितीची मागणी. 56 गावांची शारा म्हूण केली घोषणा. दर्यादेग वाठारांतल्या गावांचोय आस्पाव. दिवचल आणि सत्तरींतल्या भितरल्या वाठारांचे शारीकरण. महसूल खात्याच्या अधिसुचोवणेक काँग्रेसीचो विरोध. मडगांवां जाले डबल मर्डर. तकल्यो चेचून ड्रायव्हरान जिवेशी मारले दोगांक. तिसरो जखमी घेता हॉस्पिटलांत उपचार. 12 वरां भितर खुनी पुलिसांचे तावडेत. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. भारत हिंदूंचो आणि पाकिस्तान मुस्लिमांचो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अभिनंदन प्रस्तावाचेर मुख्यमंत्री उलयतालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सीएचे जाहीरपणान समर्थन केले. तशेंच ह्या प्रस्तावाचे अल्पसंख्य समाजाच्या आमदारांनी समर्थन केले. हो प्रस्ताव विधानसभेत मांडटकीर काँग्रेस आमदारांनी मात सभात्याग केलो. पूण सीएक विरोध करपी राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमांव तसोच बसून रावलो. सीए कित्याक करचो पडलो तर एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय. 1947 या देशाचे विभाजन खंयच्या आधाराचेर जाले? धर्माच्या आधाराचेर जाले. पाकिस्तान हे मुस्लिमांच्या खातीर आणि इंडिया भारत देश हो हिंदूंच्या खातीर म्हणून. खरें म्हणजे तेन्ना कोणी केले? काँग्रेसीन केले. तेन्नाचे पंतप्रधान नेहरूजी इज ऑन रिकॉर्ड. हांव तुमकां मुद्दामून रेफरन्स सांगता त्यांच्या भाशणाचो. दे आर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द 5 नोव्हेंबर 1950. तांच्यांनी कितें म्हटलां? पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 नोव्हेंबर 1950 तांच्यांनी आश्वासन दिला लोकसभेत. तांच्यांनी म्हटलां की जे नागरीक तेवटेन भारतात स्थायीक असतात, जे भारतात स्थायीक जावपाक विस्थापीत हांगासर आयल्यात, रेफ्युजी जे हांगासर आयल्या तांकां सन्मानान ह्या देशाचे नागरिकत्व दिवपाक जाय. आज पर्यंत 70 वर्सां जे शरणागती म्हणून हांगासर आयल्यात, आमकां खरें म्हणजे डिफरन्शिएट करपाक कळपाक जाय. शरणागती कोण आणि घुसखोर कोण? ह्या देशात घुसखोर येवन चलचे ना. शरणार्थी जे येयल्ले आसा तांकां मेंबरशीप दिवपा खातीर केल्या. स्पीकर सर, हांव 2-3 गजालींचो रेफरन्स मुद्दामून इतक्याच खातीर दिता. बऱ्याच जाणांक ह्यो गजाली आतांच केल्या. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हांगासल्याच कंट्रीत येवपी कित्याक हे थोडे जाण प्रश्न विचारता. कारण हांगासर जे हिंदू रावता किंवा आमचे क्रिश्चन भाव रावता, सीख भाव रावता, कारण ह्यो कंट्री ऑलरेडी दे हॅव डिक्लेअर्ड दॅट दे आर द इस्लामिक कंट्री. सिटीजन अमेंडमेंट एक्टान फक्त इतकेच केला की त्या स्पेशल कॅटेगरी स्पेशल कंट्रीतल्या त्याच लोकांक फक्त 11 इयर्स तो काढून 5 इयर्स केला. कोणाकूच कसलेच डॉक्युमेंट हे विचारपाचे ना. म्हणजे सिटीजन अमेंडमेंट एक्टान खंयसरूच म्हणजे थोडेशे ट्रायबलांक भडकोवपाचो प्रयत्न करतात की तुमचे रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना. म्हणजे पयर म्हाका डिस्कशन्स करताले तितूंतल्यान की म्हणपाले की चर्चीनी आमचे 1500-1600 शतकापासून डॉक्युमेंट्स असतात आमच्या ट्रायबल भावांक, बट तांचे डॉक्युमेंट स्पीकर सर कोणी दिसरोंक ना. हांव परत सांगता, गोंयांतले असलेले आमचे मुस्लीम भाव भयणी आसतल्यो किंवा क्रिस्तांव आसात किंवा आनी कोणूय आसात, परत ऑन रिकॉर्ड मुस्लीम भाव भयणीची हांगासली सिटीजनशीप जी आसा ही कॅन्सल जावची ना. हे हांव परतूय सांगता आनी परत रिपीट करता. त्या खातीर मताच्या राजकारणा खातीर ह्या लोकांक भडकोवपाचे बंद करचे आणि बंद करपाची गरज आसा आणि हे बंद करपाकूच जाय. हो ठराव आमच्या बाबूश स्पॉन्सरात हांच्यांनी अभिनंदन करपाचो ठराव पंतप्रधान आणि माननीय अमित शहा दोगांयकूय होम मिनिस्टर हांच्या दोगांयचे अभिनंदन करपाचो ठराव मांडलो. काँग्रेसीन मात ह्या अभिनंदन प्रस्तावाक खर विरोध केलो. हो प्रस्ताव सभागृहात मांडल्या उपरांत तांणी सभात्याग केलो. ह्या अभिनंदन प्रस्तावा आदी तांणी सीएचेर चर्चेची मागणी केल्ली, पूण ताचेर चर्चा करिनासतना सत्ताधाऱ्यांनी अभिनंदन प्रस्ताव हाडलो. Just because they have a brute majority, they cannot pass anything they want. You see, mentioning about the CAA and others who are, people who are coming into India from outside. It's not, the Constitution says we the people. It doesn't say
anything based on religion. So this particular amendment or whatever they have brought to the constitution or constitutional amendment, that will be struck down and I'm sure the matter will go to the court. CAA is actually de-citizenization of people. Just like demonetization finished the country's economy, the constitution is being murdered by de-citizenization. It is ultra-virus to the constitution, Article 14 of the constitution. Struck down. And it will be struck down. Solely Sorabji himself has said this. What we are shocked is that when we 10 MLAs are asking for a discussion of 2.5 hours under Rule 64, the same is being converted and made into a congratulatory motion. So they are making a mockery of the legislative process. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लॅन कोस्टा आणि वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. खासगी राना क्षेत्र 21 स्क्वेअर किलोमीटरावयल्यान 4.91 स्क्वेअर मिटरांचेर हाडप हो व्हडलो घोटाळो आसा असो आरोप विरोधकांनी विधानसभेत केलो. ह्या विशयाचेर चर्चेत मागणी करून तांणी हाऊस समिती आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली. कमीत कमी वेळेत खाजगी रान क्षेत्रातलो एक कुडको कसो कुशीक काढलो हाचे उदाहरण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन दिले. गोयचे खाजगी रान क्षेत्र अधोरेखित करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक सुचोवणी दिल्ली. हे खातीर कांय समित्योय नेमिल्ल्यो. तातूंत SS समिती 1997, डॉक्टर H कारापुरकार समिती 2000, KG शर्मा, PV सावंत समिती 2010, VT थॉमस समिती 2012 आणि FX अरावजो समिती 2012 हांचो आस्पाव आसा. साधो प्रश्न, 7 कमिटी आयल्यो. आता खंयच्या कमिटीचो रिपोर्ट एक साधो सर्वसामान्य मनीस हांव गोंयकार म्हणून खंयची कमिटीचो रिपोर्ट आज चालू आहा, एप्लिकेबल खंयचो आहा? गव्हर्नमेंट हॅज नो आन्सर. So they are creating confusion and making money out of this confusion. This is the direct allegation. It calls for a CBI inquiry onto how many letters have been given by Forest Department like this. And anybody who is doing deals, see in the market there are people roaming for deals on this. my question speaks about all ministry, review committee, forest, whatever. Any committee has removed any place. They said no. And here I have shown you our letters where they have on 26/6/2019 they say that this is forest. At 30th September 2019 they say there is no forest. Town and country planning act regional plan केल्लो आसा तो notify जाला which is the forest area, which is the residential area वगैरे वगैरे, which is the agricultural area वगैरे. तर ह्यो सगळे रिजनल प्लॅनात दाखयल्ले आसतना थंय फेरफार करतना ते should come before the assembly before trying to change it without consulting anything. Main thing is 2012, one person went to NGT and filed a case. Today government is using that flexibility of going to NGT and complying with NGT requirements rather than trying to sort out the issues which the common man is facing. साधो सर्वसामान्य मनीस आज मरता आणि तांकां जाय थंय ते चेंजीस करून तातूंतल्यान फॉरेस्ट भायर काडटा. Blackmailing is in, and this is very clearly proven in my own Korolim constituency. I can give you n number of examples who have been blackmailed by the department officers who have told की तू समज ही प्रॉपर्टी ह्या प्रायसाक दिना आम्ही प्रायव्हेट फॉरेस्टान घालता. आणि प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणपाक आज पर्यंत मॅनेजमेंट पॉलिसी जाल्ली ना. लास्ट 7 वर्सां आय बीन फायटिंग ऑन दिस सब्जेक्ट की क्लॅरिटी ना म्हणून आज प्रोविजनल नंबर्स जे तांणी दिल्ले आसा दे हॅव बीन फ्लेक्सिबली टेकन आउट एज एंड वेन दे आर टेकन केअर ऑफ. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लॅन कोस्टा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि इर्शाद शेख. सरकारान घोषित केल्ल्या 56 गावांचे शारीकरण जाले जाल्यार सगळ्यो फी, घरपट्टी अश्यो संबंधित सगळ्यो गजाली वाडटल्यो. काँग्रेसीन ताका विरोध केला. लोकांक ह्या शारीकरणांचो कसो लाव जातलो हे सरकारान सांगचे अशेंय काँग्रेसीन मागला. महसूल खात्यान 56 गांव शारां म्हूण घोषित केल्यात. तशी अधिसुचोवणी काडिल्ल्याचे 30 जानेवारीच्या राजपत्रांत जाहीर जाला. काँग्रेसीन ताचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना तशें जालें जाल्यार गांवांतल्या लोकांचेर तो अन्याय थारतलो अशें म्हटलां. पळयात. लोकांक तेचो लाव कसो मेळटलो, गांवाची उदरगत कशी जातली हें सांगचें पडटलें. ही जर अधिसूचना गांवांत पावली जाल्यार एकंदरीत सगळेंच बदलतलें. रजिस्ट्रेशन फीज
मागीर लोकांक हाऊस टॅक्स हेतून सगळो बदल जातलो. भायले लोक आयज गोंयान येवन गोंयचेर राज्य करपाक लागल्यात. भायले लोक येवन गोंयान जमनी घेवपाक लागल्यात, शेताची जमनी घेवपाक लागल्यात. भायले लोक येवन हांगा व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यात. भायले लोक येवन हांगा बिल्डिंगो बांदपाक लागल्यात. हे जर ही अधिसूचना जर चालीक लागली जाल्यार आमकां वेळ लागचो ना की गांवांत रावपी जे गोंयकार आसात, नीज गोंयकार आसात, त्या नीज गोंयकारांचेर अन्याय जातलो. ज्या परेन आयज गोंयान भायले लोक खुबशे भरल्या बेकायदेशीर भरलेले आसात. हे बेकायदेशीर लोक आमच्या सुंदर सोबीत गांवांत पावतले, आमच्या हळडण्यांत पावतले, आमच्या मोयड्या गांवांत पावतले. त्याच खातीर आमी आयज हळडण्या मतदारसंघाच्या वतीन आमी हो प्रश्न तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो वेवसायिक विसव. विरामा उपरांत नेवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवांत चौगा भितर जाल्ल्या केस्तावा उपरांत एकल्यान दोगांक जिवेशीं मारले, तिसऱ्याक जखमी केलो आनी खुनी पळून गेलो. पुलिसांनी 12 वरां भितर खुन्याक धरलोय बी. अर्जुन काजिरोनी ताचें नांव. म्हाडेलचो हो ड्रायव्हर. जखमी जाल्ल्या तिसऱ्याक हॉस्पिटलांत घातला. ही जाली धपको दिवपी बातमी. तिकाच जोडून आमकां मेळिल्ली दुसरी गंभीर बातमी म्हळ्यार मडगांव पुलिसांचे हर्स व्हॅनीची. हे व्हॅनीची इतली अवतिकाय जाल्या की एकाद्रे मडे व्हरतना एक दीस ही व्हॅनच वाटेत मडे जावन पडली जाल्यार अजाप दिसचें ना. पळयात ह्यो एकामेका कडेन जोडिल्ल्यो दोनूय बातम्यो. ही घडणूक सोमारची. मडगांवच्या SGPDA मार्केटा कुशीकच्या इन्कम टॅक्स ऑफिसा कडेन दोगांक तकल्यो चेचून मारिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. रवी आनी भीम अशीं तांची नांवां. जखमी जाल्ल्या सुनील सावंताक उपचारा खातीर हॉस्पिसियोत घातला. राती बार बंद जाले उपरांत अर्जुन काजिदोनी ह्या तिगांय मदीं झगडी जाली. अर्जुनान रवी आनी भीमाक गुण्यांनी चेचून मारले. पुलिसांनी 12 वरां भितर खुन्याक धरिल्ल्यान IGPन पुराय टिमीक 25,000चे इनामूय भेटयला. सेराफीन डायसाच्या मार्गदर्शना खाला निरीक्षक कपिल नायक आनी टिमीन हे प्रकरण हाताळ्ळें. One head was smashed. One person's head was smashed with a big stone, and the other person's head appeared to be badly damaged by bottles, broken bottles seen around. Third person was also having an injury on his head and leg. So ताका immediately आमी पयलो शिफ्ट केलो हॉस्पिटलांत आनी मागीर फुडल्यो फॉर्मेलिटी केलो. ऑफेन्स रजिस्टर जालो फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर ऑफ 2 persons and 307 फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ द थर्ड पर्सन. Third person is undergoing treatment at the Hospicio Hospital. क्रुएल्ली मर्डर जाल्ले भशेन अशें आहा. सो आमी पयली पाट पळयता अशें आमी केन्ना पळोवना. आज पयल्या जे सायडीन एक बार आहा, ते बारान तो दोगांनी आमचे लेबरान रातचे आशिल्ले आसतले आनी तेंचेर तेंची केस्तांव जाली आनी तांकां मारून ते गेले. सो हांव कितें म्हणटा, जे बार आसता ते बाराक टायम लिमीट दवरपा जाय. ते उमको टायमाचेर बंद करना. ते टायम जर बंद केल्ले जाल्यार मर्डर जावपा नाशिल्ली. हाजेर पुलिसांनी पेट्रोलिंग करपाक गरज आहा. अमके टायमार बंद करपाक लावपाक गरज आहा. आनी एक्सायज डिपार्टमेंटान येवन तांकां तेंचेर रेट मारची गरज आहा की जेन्ना अशी फ्रिली सोडटा तेन्ना असली मर्डर जाता. पळयात ही मडगांव पुलिसांची हर्स व्हॅन. मडी व्हरपा खातीर तिचो वापर जाता, पूण तिचीच अवतिकाय जाल्या मड्यावरी. कॅबिनात आनी दोनूय वटेन सोपणांचेर गुणे दवरिल्ले पळोवंक मेळटात. कित्याक तर तिचें खंय फावंडेशन गेलां. सर्विसींग केल्यार कितलीं वर्सां जालीं खबर ना, पूण गाडी चलपाक तर जाय म्हणटकच बॅलन्सिंग करचें पडलें. बॅलन्सिंग करतले जाल्यार तकली वापरची पडली. ती अशे तरेन वापरल्या. पुलिसांचे वतीन समाज वावुरपी कामील बार्रेटोन मुख्यमंत्र्याक गाराणें घातलां. पळयात. हर्ष व्हॅन पुलिसांली. आतां पुलिसांचे गाडी कंडिशन पळयल्यार कोणूच ती गाडी चलोवपा ना.
बाब आमचो एक ड्रायव्हर आसा तो उणे 13 वर्सां ते ड्रायव्हिंग ती गाडी चलयली आनी ते गाडी पळयली जाल्यार तूं कोण बिलीव जावना असली गाडी पुलिसां कडेन आसता म्हणून ते पयल्यार आख्खें स्क्रॅपा भितर भरलां आनी दोनी सायडी मुखावयले बंपर आहा ते मुखार बंपरा दोनी सायडी बॅलन्सींग करपाक 2 चीर घातले आनी तितले फातर घालून बॅलन्सींग करता म्हाका म्हाका कळ्ळें गव्हर्मेंट जे आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आमचो होम मिनिस्टर बाबा आमचो CM प्रमोद सावंत हेजेर लक्ष घालपा जाय आनी हे असली परिस्थितीन तो ड्रायव्हर कसो चलयतलो तेजे कडेन एक आनी 4 वर्सां उरल्या 4 वर्सां पयलीं म्हाका म्हजो डिमांड की ही गाडी ताबडतोब चेंज करपा जाय आनी ताका एक एसिस्टंट दवरपा जाय हाल तेका मुतपा पासून गेले जाल्यार ती बॉडी घेवन खंय धांवतलो तेंचे बॅलन्सींग दोनी सायडी गेले कारण दोनी सायडी फावंडेशन गेल्या आनी दोनी सायडीक दोनी दारां भितर पयली जाल्यार तूं पयलीं आसता पळोवपाक मेळटा की दोनी सायडी दोन वेट दवरून ते बॅलन्सींग करता अशें जावपा जायना सो तांकां डिमांड CMा कडच्यान ताबडतोब तांकां नवी गाडी दिवची. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. व्हाळात चर मारून उदका पायपलायन हाडपाच्या प्रकारा वयल्यान उसगांव दत्तवाडीच्या थळाव्या लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याच्या कारभाराचेर तिळक उक्तायल्या. हे पायपलायनींतल्यान गांजा सावन ओपा उदका प्रक्रिया प्रकल्पांत उदक येतलें. ह्या व्हाळाचें उदक लोक शेतां खातीर वापरतात तशेंच रानवटी आनी पाळीव जनावरांय ताचें उदक पियेतात. देखून ही पायपलायन व्हाळा वयल्यान व्हरची अशी मागणी तांणी केल्या. दत्तवाडीच्या लोकांची मागणी आपूण उच्च अधिकाऱ्यां मेरेन पावयता अशें उदका स्त्रोत खात्याचो कार्यकारी अभियंतो अरुण नायकान सांगलें. ओपा प्रकल्पांत उदकाचो तुटवडो आशिल्ल्यान आपूण हें काम थांबोवपाक शकना अशेंय ताचें म्हणणें. आमचे डिमांड आशिल्ले एक्चुअली आमकां नाल्यांतल्यान पायपलायन नाकाच आनी आमचे जे क्वेरीज आशिल्ले ते खंयच्याच क्वेरीसांक इन प्रॉपर जस्टिफाय करूं ना. आमी जी डॅमेजीस केले ती सांगल्या पळय न्ही तो म्हणटा ना तेजो आमी सेपरेट टेंडर काडटले. इवन जी पायपलायन जी आहा पळय न्ही जी 2 मिटर तेणें एक्सेप्ट केल्ली आसा काल तांचो ऑफिस सांगतालो की आमची 2 मिटर वचना कॉन्ट्रॅक्टर सांगतालो पण आतां इन सांगलां की 1 मिटर डीप गेलें आनी तेजेर 1 मिटर मातशें लँड फिलींग येतलें. ह्या प्रोजेक्टाक कंप्लीट करता आसतना जवळ 100 ते 150 सुमार मोठी झाडां मारलेली आसा. 2019 मे म्हयन्यान संतोष मांद्रेकारान ITI फायल केल्लें जेचे ताका आजून रिप्लाय गावना. EIA स्टडी तेंच्यांनी कांयच केल्लो ना. जशें तुमी उदक पयलें आसलेलें हांगा नॅचरल स्पेसीस मरपाक लागल्या. नुस्तीं वयर मेल्लीं नुस्तीं उदकार वयर व्हांवून येता. पायपां घातलेलीच नाका काम चालू केलं जाल्यार जबरदस्ती बंद करतली आम्ही पायपां फोडटली नाल्यार ते काम करता ते आडवी न्हिदतली मेल्या जाता. Water from Ganze is being taken to OPA water works. From there, water will be pumped to the consumer. About 3 to 4 lakh people are benefited. This project government has undertaken with the assistance of loan from NABARD Bank to facilitate the people. So this project has already commenced. This project has already commenced last year on 5th of January or March, 5th of March something. So since last year work is going on. Now the issue is here is this that people of the area are telling that their springs are to be regenerated. It is to be reinstated. Whatever damage has been taken place while excavation, it is to be resorted back to its original position, for which I am agreeing to restore whatever damage has been taken from the damage here. Out of 2.5 kilometers, 50% work is done. Balance 50% up to Usgaon Road. That's the balance. I am putting the proposal before the government for this pipeline if it can be taken from the top of the. फोणेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शाळांक मदले सुटयेंतले खाण दिवपी आपमजत गटांची बिलां 3 म्हयन्यांनी फारीक करतात. फुडल्या 8 दिसां भितर ह्या गटांची बिलां फारीक करतले अशें उतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. शाळांक मदले सुटयेंतल्या आहाराची पुरवण करपी आपमजत गटांची बिलां कित्याक आडावन दवरली असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन विचारिल्लो. कांय गटांमदीं केस्तेवां आसात ती केस्तेवां तांणी मिटोवची आनी ती मिटयल्या उपरांत येवन सांगचें तांकां जाय त्या अकावंटांत तांचे पयशे घालता अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हे सेल्फ हेल्प ग्रुप सगळे लोन काडटात, उदारेचेर माल घेतात
आणि अशा पद्धतीन ते जेवण सप्लाय करता. आम्ही तांकां एकदां 100 रुपया कितें दिता. आतां 100 रुपयां तुका कांयच मेळपाक उसता. पाव सुद्दां घेतला जाल्यार आतां 10 रुपया बी असो रेट आसता. अमाउंट ड्यू आसा पळय तांकां टील सप्टेंबर is 3 crores 26 lakhs. 3 crore 26 lakhs is the due from October to December. Now if you add January to it, January पर्यंत तांकां पेमेंट मेळना. It will cross 4 crores. You clear all these bills of first up to September जे कोण उरल्या तांकां immediately you release the payments. Number 2, what is the reason for pendency? 4 महिने तांकां कित्याक उरता? हाऊ दे विल सर्वाइव? कारण थोडे जाण लोन काढून ते सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयता. बरोबर आसा तांचे की तांकां पेमेंट हो डिले जाला, हांव मान्य करता. बट ताच्या फाटल्यान कारणां वेगवेगळी आसा. आमी जो फर्स्ट तांच्यांनी जो एग्रीमेंट सायन करपाक जाय आसलो इन द मंथ ऑफ जून, वो थोड्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी केलो, थोड्यांनी करूंक ना. डिले तेंच्याय सायडींतल्यान जाली. त्याच्या खातीरय थोडोसो डिले जालो. पयलो तांकां पेमेंट करता म्हणून सर त्या खातीर पयलो. आनी तेंची बिलां जी आसा ही क्लब करून क्वॉर्टरली वयता. पर्टिक्युलरली सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या वचना सगळ्यांची क्लब करून एकत्रीत रित्या वता. ताच्या खातीर म्हणजे फाटले फावटी तुम्ही जे म्हणटात म्हणजे फाटल्या जून जुलय ऑगस्ट ऑक्टोबर टू डिसेंबर तांची बिलां पेंडींग आहा तुम्ही म्हणटा ती आता पेमेंट जातली त्यांची. ती जातली. ती क्वॉर्टर 3 महिन्याची पेमेंट वांगडाच जाता. आता जावपाच्या ह्याच म्हयन्यात जातली. म्हणजे विदीन एक 8 दिसा भितर तिची पेमेंट जातली. की आमकां त्या अकाउंटाचेर पयशे घालू नाका. त्याच मेंबरांनी म्हणजे जे चलयता सेल्फ हेल्प ग्रुप तितूंतल्या 2 जाणांनी दिल्या कंप्लेन की बाबा आमच्या त्या ग्रुपाचेर नाका, आमचो डिस्प्यूट आसा. तो डिस्प्यूट जो पर्यंत सॉल्व जायना ज्या ग्रुपाची अशी कंप्लेन येता त्यांचो पेमेंट जो आसा होल्ड केलो वता. तांकां हाडून इन्क्वायरी केली वता. तांची ह्या 2 ग्रुप हांव परत भितर नांवां घेवपाक डिटेलान वचना. त्या खातीर म्हणजे हांचो पेमेंट जर कोणाचो 4 ते 5 म्हणजे म्हाज्या अंदाजान 2च उरल्या आतां पर्यंत पेमेंट. जे तुमी म्हणटा तो सप्टेंबराचो पेमेंट उरला पळय न्ही तो 2 ग्रुपाचो आसा. ऑगस्ट आणि बरोबर आसा. 2य ग्रुपाचो कंप्लीट पेमेंट उरला. बट त्यांचो पेमेंट उरला हो त्यांच्या खातीर उरला. त्यांच्यानी येवचे आपले म्युच्युअल कितें आसा त्या मेंबराच्या भितरले सेटल करचे. खंयच्या अकाउंटाचेर पेमेंट जाय तो त्यांच्यानी सांगचो. त्यांचो पेमेंट हांव विदीन 8 days रिलीज करपाक लायता. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लॅन कोस्ता, व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि इर्शाद शेख. येरादारी नेम मोडप्यां खातीर निश्चित केल्ली शुल्क वाड लागू करपाक मातसो कळाव जातलो. खोलायेन अभ्यास केले उपरांत नवो मोटर वाहन कायदो अंमलांत हाडटले अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन सोमारा विधानसभेत सांगले. पळयात. New Motor Vehicle Act, we will take a little time because we are working on it as to which fines are to be lowered, which fines are to be increased. We will do it very soon. I have taken the permission of the Honorable Transport Minister and Surface Transport Minister that I will implement it a little later, number 1. And those compoundable offences, we will be lowering the rate of levying fines as per the new act. So these 2 things I have achieved. So we have to work on that. That was a new situation. I thought first they will not agree at all in view of the opinion of the Attorney General. ते तुमकां कळटलें मरे मागीर सांगता. असेंब्लीन थोडे सांगून दी न्हू. हिंगाच सांगल्यार कशें जातलें. We have given a commitment to the court. We are in the process of installing them. In 6 months' time it will be in place. Yes, everything is being done. ISLचो सीझन सोंपपाक फकत 21 दीस उरल्यात आनी त्याच वेळार FC गोवाचो मुखेल कोच सर्जिओ लॉबेराक काडून उडयल्ल्यान सोमारा सकाळी तो घरा वचपाक भायर सरलो. दाबोळे विमानतळाचेर तेका निरोप दिवपाक शेकड्यांचे संख्येन ताचे फॅन हाजीर आशिल्ले. गोंयाक आनी भारताक संवसारीक नामना मेळोवन दिल्ल्या खेळगड्याक पळोवपा खातीर सगळेच उचांबळ जाल्ले. तांकां निरोप दितना लॉबेराच्या दोळ्यांत दुकां दाटली. FC गोवान सर्जिओ लॉबेराचो करार सोंपिल्ल्याची नोटीस ताका शुक्रारा दिल्ली. क्लबाच्या युवा विभागाचो मुखेली डेरिक परेरान सध्या सुत्रां हातात घेतल्यात. ह्या सिजनाचे निमणे मेरेन तोच मुखेली रावपाची शक्यताय आसा. सोशल मिडियाचेर हे बातमीन खवदळ घातला. सर्जिओच्या चाहत्यांनी FC गोवाच्या मॅनेजमेंटाचेर टिकाय केल्या. मॅनेजमेंटान शेनवारा ह्या संबंधात ऑफिशियल घोषणा केल्या. कांय जाणांनी FC गोवाचे भुमिकेचेर प्रश्नय उबे केल्यात. ISLात सर्जिओ कोच म्हणून सगळ्यात चड मानधन मेळटाले. Entire Goa is broken. We have tears in our eyes, we are shattered, we are speechless, we are in distress. Definitely Goa does not deserve to lose such a gem of a coach who has given a Super Cup, who got us to the finals. Today we dream of Asia. I mean, come on.
No team deserves to lose a coach like Lobera, and you'll never get a Lobera back. What we demand from FC Goa management to come out clear that what was the haste that they could not just wait for 21 days more, win the cup, enjoy, celebrate. They have snatched the happiness of every FC Goa fan. And I just hope and pray that the attendance in the stadium goes down, and but wishing FC all the best as a club, but wishing Sergio Lobera all the very best, because we really wish and hope that his career goes to the next level and he prospers with the best. सर्जिओ काढून उडयल्ल्याची खबर ऐकून अजापित जाल्ल्याचे जायते जाणांनी सांगले. टिमीचें काम बरे तरेन चलिल्लें आसतना कोचाक काडप म्हटल्यार मॅनेजमेंटाक कसलो तरी व्हायरस जाल्लो आसपाक जाय अशा उतरांनी कांय जाणांनी तिडक उक्तायली. पळयात. In the history of any sports, I think, has this happened when a coach is performing so well, right, bringing the team right up to the peak, and they sack him. I don't think the management, I think they got some coronavirus in their brains, which they have to be sent for checking. Bring Lobera back. We want him back. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा आणि आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. हो बेबूजो किज्जो पयजो आसा आनी हे सगळे तरेचे जे बेबीचे किज्जे पळय आसा ते अशे बेश्टे उडी मारना. तेंची पयलीं मस्तकां मारता मागीर ते उडी मारता आनी तेंची अशी मस्तकां मारले की आमचे मागीर तकली सटकता आनी आमकां मागीर कितें जाता ते सांगता मरे. आमकां मागीर कविता करून दिसता हांवें एक कविता केली मरे सांगता मरे. उडयो मारता हांव विकासाचें घेवन नांव आनी जे आमचेर कोण जे पळय जे इन्वेस्ट करता तेंची सगळ्यांची बरें जावं. डराव ही एक कविता जाली. आनी एक करता ऐका मरे. हडवताल बेबो मांडवी पुलार उबो हांवें म्हणलें बेब्या खी रे तुजो पाव. उडकी मारून बेब्यान म्हणलें चोय खी पावला हांव. हे जे बेबी जे कितें जे पळय जे आसा तांकां बेब्या भशेन दवरपा जाय. तांकां माथ्यार चडून बसोवपा जायना. माथ्यार चडून बसयतकीर कितें जाता तेश को गिटार घेता फ्लोटा वता नाचता हें अशें जावपा जायना. बेबू जो कितें जो पळय जो आसा ताका म्हणटा कितें करपा जाय बेब्या भशेन दवरपा जाय. बेब्या भशेन वागणूक दिवपा जाय. हे सगळें जे कितें जे पळय जे आसा बरे भशेन जावपा जाय. बरे भशेन रावपा जाय खावपा जाय कळपा जाय.